राती 12:30 वरांचे सुमार हो मडगांवच्यान लोखणाचो ट्रक लोडेड ट्रक जो आयिल्लो तो त्या वॉल्टाचेर अशें हे पळयले कडेन अशें दिसता की वॉल्टा कडेन ताजो कंट्रोल गेलो. कंट्रोल गेल्ल्यान ते मुखाली ते अनंत अग्निली जें घर आसा सुरेश भटाले अग्नी बार जें आसा सासाय म्हणटा त्या घराक ताणें पयलीं धक्को मारलो. धक्को मारून तेगेलो कंट्रोल गेल्ल्यान तो ताणें मुखाली जी दुकान आसात दिसता ती आमकां आतां ती 4-5 दुकानाची ताणें भितर घालून ती कंप्लीट दुकानां बेचिराक जाल्ली आसा. त्या दुकानाचो तो माल म्हणा दुकानाची कन्स्ट्रक्शन म्हणा ते जर पळयलें जाल्यार ती लाखांनी रुपयाचें लोकांक नुकसान जाल्लें. ताका अशें दिसता की हे जे गाडी येतात ते खंय तरी सोर पितात आनी सोऱ्याचे नशेक ते गाडी चलयतात. आमकां एक हांगा क्रेनीची गरज आसा. क्रेन जाय आमकां. ती क्रेन आमकां जाय हांगा. आतां हो एक्सिडंट जाला तो केन्ना ती काडत म्हणून सांगपा येना. सरकारी यंत्रणा सामकी काणकोणची निश्क्रीय जाल्ली आसा. गेले रस्ते पुर्तुगेजा टायमा वयले तशेंच उरले आनी एक्सिडंट जावपाची मेन कारण कितें की आनी जे ट्रक येतात ते ओवरलोड असतात. तांची कॅपेसिटी प्रमाणे 1-4 टन लोड चडूच आसता आनी ताका लागून हे गाडी कंट्रोल जायना आनी ताका लागून मॅक्सिमम एक्सिडंट जातात. ताका लागून सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक कायदो काडलो की स्पीड गव्हर्नर बसोवची म्हणून आनी ट्रकांक सगळ्यांक हेवी गाड्यांक स्पीड गव्हर्नर बसयल्यात. पूण हे स्पीड गव्हर्नर बसयतात आरटीओन गाडी चॅक केली की तशें स्पीड गव्हर्नराचें कनेक्शन काडून दवरतात. लोक एक्सिडंट मरची परस तुमी पयलीं रस्तो सारके करात आनी मागीर हाचें ट्रॅफिक सोडात. हो एक्सिडंट घडलो पळय अशें 1-2 न्ही कितलेशे एक्सिडंट जाल्ले आसात आनी फुडें जायत रावपाचें. हाचें कारण म्हणल्यार अनमोड गाड जो बंद केल्लो आसा आनी अनमोड गाडा बंद करप कित्याक थंय प्रोग्रेस चालू जातलो म्हणून. पूण अक्षरशः आमी वचून थंय पळयला कारण थंय एक्के कडेन अनमोड गाडा काम चालू ना. हे काणकोणकारांक काबार करपाक कितें हे एक मोठो प्रश्न. प्रत्येक कडेन काणकोणा वायन शॉप जे आसा थंय पळयात ट्रकच थांबले आहा ते अनलोडींग बरें लोड करून घेतात सोरो गाडयेक खंय खाचे कोणशे घालतात तांकां सुद्दां आपल्या 1-5 बाटल्या म्हणटा तांकां कितें दितात आनी भरपूर सोऱ्याची वाहतूक आपली जाता. कांय वेळार 20-25-26 टायरांचे ट्रक व्हडले लोडेड लांबचे लांब ते आमचे रस्ते आसा ते 2 लेन सुद्दां ना सारके आनी ते 2 लेन सुद्दां रस्त्यांचेर इतलें ट्राफीक परवडना खरें म्हणल्यार जायना आनी ताका लागून हे अपघात रेग्युलर म्हणजे दिसाक एक अपघात ह्या रुटाचेर आमकां ह्या सांग जाल्लो दिश्टी पडटा. आनीक कोऑर्डिनेशन ना पुलीस PWD खात्या मदीं. सो म्हाका दिसता की कोणें संबंदीत अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून की बाबा इतलो लोड ह्या रस्त्याचेर शक्य आसा काय कितें तें पळोवन जिवीतहानी जावचे पयलीं लोक मरचे पयलीं प्रॉपर कॅर घेवची आनीक सामान्य लोक जे आसा ह्या रुटाचेर रेग्युलर यो वच करपी तांकां मातसो आदर करचो हेल्प करचें अशें दिसता. आमकां तशें दिसता की नाक धापले शिवाय तोंड उगडना आनी आतांय बी म्हाका दिसता की रास्ता रोको सारको कितें तरी पर्याय हें जो आसा तो स्विकारचो पडटलो. वायट गजाल म्हणजे लोकांक त्रास जाता ताजे पासून पूण उपाय ना कारण सरकारी यंत्रणेचे जर दोळे उगडटले जाल्यार अशे तरेची आंदोलनां अशे तरेची गजाली करच्योच पडटात. जाल्यार खात्रीन फुडले 2-4 दिसां भितर रास्ता रोको ठरिल्लो आसा. काणकोणच्या बारीक रस्त्यांचेर अवजड वाहनाची वाहतूक वाडिल्ल्यान मोठ्या प्रमाणात अपघाताचें प्रमाण ह्या दिसान वाडलां. काणकोणचे लोक चाळवल्यात. ह्या प्रमाणात सरकारी यंत्रणा एकदम निष्क्रीय ठरल्या अशें लोकांचें म्हणणें आसा. लोक वेळ पडल्यार कायदो हातीन घेवपाच्या तयारेन आसात.